वेदीचे रस्त्या पत्रेपांक मनेस्तांक म्हजो कालतो मान बगावन वेदीच्या मुखार आसच्या समेस्तांक म्हजे प्रणाम. म्हजें नांव गीता टिचर. म्हजे विशयांत मस्त सांगलें, पूण फाटल्या एका वर्सांत हांव जायत्या पेपरांनी TV माध्यमांनी आनी जायत्या कडेन म्हजे विशयांत जायते बरे विशय इंटरनॅशनल न्यूज म्हणसरी गेलां आनी म्हाका आज लोक एक टिचर एका भुरग्यांक शिक्षण दिल्ली टिचर म्हणून एक गौरवान आनी एक मनान लेखतना हांवें क्रिस्तांव भुरगें जावन देवाच्या सेवेंत चलता आसतना देवान म्हाका दिल्लें हें एक जबाबदारी म्हण चिंतून हांव करतेत आसतना म्हाका बौद्ध दुस्काय भोगता आनी संतोश भोगता. मोगाचें न्हू हांव दुबळी एका आवय बापायक जल्माल्लें भुरगें. आमी 6 जाणां भुरगीं आसलें. हांव कित्याक हें आज म्हाका सांगाचें पडटा, जायतीं भुरगीं हांगा आसात. 6 जाणां भुरग्यांत हांव निमाणें भुरगें. आमच्या उरल्या सगळ्यांक तेन्ना म्हणसर मात्र शिकयलें आमच्या आवय बापायन, पूण म्हाका आनीक इल्लें शिकाचें म्हणल्यार आशा आसली. पूण म्हज्या आवय बापायन म्हळें, ना पुता, सगळ्यांक शिकयलें तितलें तुका आमचे कडेन पयशे नात म्हणाली. ते दाडा हांवें घरा बसोवना. म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन विचारलें आनीक काळें खरी येता म्हण चिंतून सकाळीं 5 वरां उठतलीं आनी न्यूज पेपराच्या अंगडीक धांवन न्यूज पेपरां काडून घेवन सगळ्या घरांनी हांव घालतलीं आनी थंय तूं मेळिल्ले दिसाक 20 रुपया त्या कालार. ते 20 रुपया 600 रुपया जाताले. त्या 600 रुपया वट्ट करून हांव म्हजे इस्कालाची फीस, म्हजे युनिफॉर्माचें आनी कितें परा करतालीं. आनी हांव अशें 10th जाल्या उपरांत म्हजें कॉलेज शिकलीं, TCH केलें. कोण आई कडेन हांवें विचारून नातलें. मग अशा भुरग्यानो आज तितलें मात न्ही, दुसरें हांवें इस्काला कॉलेजीक येता आसतना केल्लें आसा. ह्याच इजयच्या मार्केटीक आमचें घर उर्वा आसलें. उर्वांत हांव इजय म्हणसर हांव माथ्यार एक 10 काट वाळच्यो भाजी आनी भाजी माथ्यार 2. हें पुरो हांवें 6th 7th हायस्कुलांत केल्लें. आनी त्या मार्केटीन तें इकून तातूंत आयिल्ले पयशे आमचे कडेन ना वाळच्यो भाजी म्हजी आवय दुसऱ्या कडेन खाण घेवन दिताली. ती 4 रुपया खाण गेल्यार ती 4.5 रुपया इकचे. ताचे 8 आण्यांत हांवें दवरलो ते इस्कालाच्या म्हज्या गरजांक हांव उपयोग दिताली आनी म्हजे इस्कालाचे बरोशे कापाव करतालीं. मोगाच्या भुरग्यानो, आज तुमी तुमच्या मम्मी डॅडीन आज म्हाका तें दिवना, हें दिवना, तें करूं ना, हें करूं ना, हांव गरसोन येता, हांव आनी कितें करता म्हण म्हणचें आसा, चिंतचें आसा. ही सूख समजणी आज तुमकां सगळ्यांक बरी आवय बापाय दिल्यार देवा धन्या, देवा कर्गां दिया. आनी आवय बापायक सांगाता तुमचें मिसांव काम तुमचें शिकचें तें बऱ्या तरान करा. आनी आवय बापाय कितें तुमकां कश्टान दितात तें तुमी बऱ्यान ताचो प्रतिफळ काडा. दुसरें अशें हांव टिचर जावन मुंदरलें. मुंदरून हांव टिचर जावन 25 वर्सां हांवें विविध इस्कालांनी काम केलें. मस्त इस्कालांनी बरेंपण केल्लें, जायतें दांपून आसा. तें उक्तावणाक येवना. तातूंत 2 भुरगीं आसात. तें एक मात सांगता हांव. भोव दुबळीं भुरगीं 7th आसलो भुरगो, तो मस्त शिकनातलो. हांवें म्हळें, पुता तुका शिकोवंक तुका कळना जाल्यार म्हजे कडेन सांगाचें तुवें, हांव तुका 10 पटी जाल्यार शिकयता. पूण तूं कित्याक शिकयनाय? 90 भुरगीं आहलीं. तुवें शिकाचें पूण तो शिकनातलो. हांवें म्हळें तुज्या आवयक आपयन हाडिचें. येवंक वतून आवय. मागीर हांव एक दीस ताच्या घरा गेलीं. घरा येता आसतना आवय मारणान तिका पिडेंत आसा. बापूय तें पिडेंत सरला, एड्स पिडेंत. आनी त्या दीस त्या आवयन कितें एक भुरगीं आसा देखून म्हाका सांगूंक जायना, एक व्हडलो एक निर्धार केलो, म्हजो आज दीस आखेरसो म्हणून. आनी त्या वेळार हांव थंय पावलें. देवान म्हाका थंय आपोवन व्हेलें. आनी त्या दीस सावन त्या भयणीक हांवें सांगलें, हिंदू स्त्री ती, तुज्या 2 भुरग्यांची जबाबदार म्हाका, हांव पळयतां, तांकां शिकयता. आनी सकट म्हाकाय 2 भुरगीं आसात, तांकांय तुज्या भुरग्यांक हांव शिकयता म्हणून एकलो सिवील इंजिनियर आज आनी एकलो ITI आनी एक शिकाप सोडून हें पुरो शिकाप ताका हांवें दिल्लें. इतलें मात्र न्ही, अशीच दुसरी मस्त इस्कालांनी सेवा अशीच गुपीत केल्ली आसा. अशें आसता गेल्या त्या वर्सा म्हाका एक हांवें ट्रान्सफर काडून गेलें. ताच्या पयलीं हांव इस्कालाचे अधिकारी जावन आसलें. म्हाका तें नाका आहलें.
म्हाका भुरग्यां व्हडटो भुरगीं जावन शिकप जे म्हण आसलें एक ल्हान इस्काल आसलें देखून तेंत जायत पुरो म्हाका पुरासान जाली मस्त शिकप होते हे मस्त हांवें माथ्यार व्हरून मस्त केल्ली म्हजी कारबारां जायतीं आसात देखून एक ल्हान इस्काल आसा पुरो म्हणून आयली येताना थंय भुरगीं 5 अयो ह्या 5 भुरग्यांक हांवें कशें शिकोवचें आनी कालें करचें म्हळें हांवें सुत्तमुत्तल सगळ्यांनी हांवें एक सर्वे केलें सर्वे करता आसतना भिकारी भुरगीं उस्तूर नातल्लीं घर नातल्लीं आनीक बिहारांतून आयिल्लीं मसलेच्या कामाक आयिल्लीं दर्या तडीर आसलीं न्हंय तडीर आसलीं बस स्टँडांत आसलीं रेल्वे स्टेशनांत आसलीं अशें जायतीं भुरगीं म्हाका मेळ्ळीं आनी त्या भुरग्यांक आपोवन हाडचें तितलें सुलाबायेचें न्हय ताच्या आवय बापायक कन्सर्न करून हाडचें तितलें सुलाबायेचें न्हय तांचे सगळें काम करनासच्या ताच्या अधिकारींक तांचे तावन ह्या भुरग्यांक सोडून हाडचें तितलें सुलाबायेचें न्हय बहुत कश्टांचें काम हें सगळ्यांचें मनावलीसी म्हणटात आमी सगळ्यांक हांवें कम्फर्ट करून सगळ्यांक सांगून कर तांचे सगळ्यांक विश्वासाक घेवन त्या तितल्या भुरग्यांची जबाबदारी काडून हांवें इस्कालाक हाडलें इस्कालाक येताना एकच परकाट आंगलें परकाट म्हणटा आमी न्ही कांय ना पिनकोर अशें बेगिने तशें एका आंगल्यार तीं भुरगीं आयिल्लीं आनी मस्त गाण म्हळ्यार गाण मनीस जाल्लो रावाना थंय पूण त्या भुरग्यांक नाडोवन तांच्यो नाक्षो काडून तांच्यो उवो उगोवन माथ्याक तेल घालून ब्रश पेस्ट तांकां इन्नर वेर वांडो आनी कितें सकळ मुलभूत सौकर्य हांवें धानींगडे इसारलं हांवें त्या भुरग्यांक दिलें आनी त्या भुरग्यांची हांवें सेवा केली एक दीस हांव त्या भुरग्यांची माथ्याचे उवो उगयताना दनपारां जेवन एक दोगां टिचरां थंयसर आयिल्लीं दुसऱ्या इस्कालाची अयो मैडम ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ म्हणाली म्हाका तें मस्त खुशी जाली व्हडली हांवें आनी एक फंक्शन आसलें आमच्या इस्कालान त्या वेळार एक प्रोग्राम जाताना एक मपळ्यांचो म्हणालो इವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ मदर तेरेसा म्हण म्हाका मस्त धदोसकाय भोगली जावं दी म्हजें एक ल्हानशें काम हांवें देवा थंय केलां जाल्यार तें उजवाडाक आयलां आनी सकड हें जाल्यार म्हणून म्हणून त्या भुरग्यांक इस्कालाक काडलें मात्र न्ही त्या इस्कालाक काडले वेळार तांकां मुलभूत कांय नातलें जावं तांकां उस्तोर जावं तांकां बूक स्टेशनरी आनी कितें कितेंच नातलें त्या दाडा हांवें म्हज्या सगळ्या इंग्लीश मिडियमाच्या HMांक कॉन्टेक्ट केलें आनी म्हजे कडेन इतलीं भुरगीं आयल्यात वय मॅडम आमी वाचलां तुज्या पेपरार बरयलां अयो तूं इतलें बरें काम करतना आमी तुज्या सांगात आसा म्हणून तांणी तांच्या इस्कालाच्या वॉट्सअपांनी सगळ्यांनी घालां आमची अशी दुबळी एकली भुरग्यांक अशें करता लोरी उस्तोर आयलें भुरग्यांक तें पुरा त्या भुरग्यांक हांवें दिलें ताचे उपरांत जायत्या दाणींनी बूक पेन्सील पेन भुरग्यांक वांडो आनी कितें बॅग पुरा गेल्या त्या वर्सा दिवन जालें तितलें मात न्ही जायते व्हडलीं मनशां म्हज्या इस्कालाक आयलीं मक्कळा कल्याण इलाकेचो व्हडलो डायरेक्टर बँगलोरतान आयलो बँगलोरतान विधाना सौदातान म्हाका कितलीं फोनां मॅडम तुज्या विशयांत आमी मस्त आयकलां तूं अशें प्रकर्ते येत आसा आनी जाय की आमच्या डिपार्टमेंटाक तूं एक माथें उखलून धरचें आसलें टिचर म्हणून आनी ते फोन पयले आमच्या बिओक येताले ताच्या उपरांत त्या टिचरी कडेन म्हाका उलयचें म्हणटाना बिओ म्हाका आपोवन दितलो की त्या बिओच्या इस्कालाच्या कॅम्पसांत तो म्हजें इस्काल आसलें बिओ आपोवन म्हणटलो ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರೋದು म्हाकाच एकतर बेन दिसता तुका तूं ओल्याचें येता म्हाका ती येना म्हणून हांवें म्हळें म्हाका न्हय तें म्हज्या सुम्यान हें बरें करचें म्हळें तशें आदल्या पटीत सगळीं आमी कर्नाटकाची व्हडली जेडी मॅडम आयिल्ली म्हज्या इस्कालाक येवन ती आयिल्ली ऑफिसाक आमच्या सगळ्या कर्नाटकाच्या हें पळोवंक आमच्या कोडयाळाक आमच्या भिवून ताकाय म्हज्या इस्कालाक आपोवन हाडलें आनी ह्या भुरग्यांक पळोवन ती इतली संतोश पावली आनी इतलें बरें करून ती भुरगीं वाचचें पळयलें हर एका भुरग्याक तिणें वाचयलें ती हिंदीचीं भुरगीं तांकां कन्नडा आ सोडून ಒಂದೆರಡು येना हिंदी सोडल्यार त्या भुरग्यांक सुरवेर म्हाका दिवंक कांय नातलें हांवें एक इल्ली रेंव वाडली 1-2 गुणयो आनी तें धरणीर घालून त्या रेवेर आ बरोवंचें आहलें ताच्या उपरांत पेंट पुसून परत्या बरोवन बोट धरून बरोवंचें आहलें म्हज्या उस्क्यार बसोवन वंदने तावन 7 मुशार 7 भुरगीं 60 भुरगीं आसलीं तितल्या भुरग्यांक हांवें शिकयलें मात न्हय
तांकां कन्नड 1 येता, बरोवंक येता, वाचूंक येता, थोडे थोडे वर्ड्स कन्नडाचे उलोवंक येता, जनगणमन येता, जय भारत जननी येता. व्हडले कार्यक्रम आसले आमचे कलकुराचे. ತಾನೇ ಮಕ್ಕ ಮುಳೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಹಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು म्हणे. आम्ही भुरगे पुरा ट्रेन केले, नाजाल्यार म्हणटात ती पळयतना ट्रेन जाली ही आमची तिके पिट्टी जाली गे भुरगीं ओ त्या सायजाची जाली म्हणून तिके हायस्कुलाची जाय आली म्हणून आनी कोणें एक सजेशन केलें गे ओन्ली तें ओन्ली. पूण त्या मट्टाक मातशें आमची भुरगीं आज जाली म्हण जाल्यार ती एक क्रेडीट आमच्या क्रिस्तांव समुदायाक, कित्याक हांव क्रिस्तांव बाळ क्रिस्तांव भुरगें, म्हाका देवान दिल्ली जबाबदारी आज हांवें केल्या म्हणून म्हाका बस्त खुशी भोगता. आनी तितलें मात न्ही, म्हाका उदकाचें आनी इस्कालान डेस्कां नातली ते धर्मस्थळाचे योजनेंत तांणी एक 10 डेस्कां दिली 1,80,000 तांणी ताका इल्ले पयशे म्हाका दिवंक आहले. म्हाका रोटरी लायन्स तांणी पुरो इल्ले हेल्प केले आनी जायत्यांनी म्हाका अशें तें हेल्प केलें करून. कित्याक म्हळ्यार आमच्या गोवमेंट इस्कालान दुसरें कांय ना, भुरग्यांक बिस्यूटां मेळटा, युनिफॉर्म सगळे वर्स भुरगीं हाडल्यार मेळटा, पाठपुस्तकां मेळटा. पूण ही भुरगीं आमची गेल्या वर्सा ऑक्टोबरांत एंट्री जाल्ली, हांव ऑगस्टांत त्या इस्कालाक सेरवाली. तशें जाल्ल्यान आमच्या भुरग्यांक कांय मेळोंक नातलें, देखून नेक्स्ट इयर ह्या वर्सा मेळटालें. देखून त्या वर्सा कांय नातलें म्हणल्यार म्हाका मस्त कश्ट जाले. त्या वेळार कोणा कोणा कडेन हांवें विचारल्या वेळार जायत्यांनी आमकां खूब हेल्प केल्या. जायत्या विशयांत आज आमची भुरगीं 100% रिजल्ट जावन मात्र न्ही, आंबेडकर जयंतीचे कोणाचें एक प्रोग्राम आसलें, तांणी एक कॉम्पिटिशन दवरलें आनी त्या कॉम्पिटिशनांत आमची भुरग्यांक 34 प्रायजां मेळ्ळ्यांत. आनी तितलें मात न्ही, आमची हिंदीची भुरगीं कन्नड कलिका हब्बा म्हण उरल्या सगळ्या कन्नडा इस्कालाच्या भुरग्यां वटू ही भुरगीं ॲड जावन तांणी त्या कॉम्पिटिशनांत भाग घेला. दुसऱ्या विशयी हो तांतूय त्या भुरग्यांक प्रायज मेळों ना जाल्यार समाधानकारा दिलां. कळ्ळें कित्याक ही बिहाराची म्हळ्यार तितली मुंदरसून गेल्यांत म्हण जाल्यार हांव आनी म्हजें आनी एकलें टिचर दोगां मात्र इस्कालान 1 मुशेर सब्जेक्ट आसा. हांवें आनी एका टिचरीक हांवें म्हज्या हातांतलो सांबाळ दिवन, कित्याक तेंय एक विधव भुरगें आसलें टिचर, ताकाय दिवंक कांय नातलें, सरकारांतल्यान कांय मेळनातलें. अशें म्हणून त्या भुरग्यांक बरें इस्काल बरें शिकाप दिवचे खातीर जायते कश्ट काडले. जायत्या भुरग्यांक तांकां हांवें आज उजवाड दिला, शिकाप दिला. हें पुरात दिवंक म्हज्या सोम्यान म्हाका तयार केलां आनी हें धैर्य आनी बळ दिल्ल्याक म्हज्या सोम्याक हांव वर्गां दितां. तशेंच ह्या वर्सा फादर स्टिफन म्हज्या इस्कालाच्या भुरग्यांक हेल्प करूंक आज मुखार आयला. ताकाय हांव आभार मानतां आनी सर्वेस्पराची दराळ आशिर्वादां ताचेर मागतां आनी सगळ्या भुरग्यांक बरी भलायकी आनी सकट मुखारींकी म्हज्या बरी जायतीं टिचरां मुखार येवन आनी चड आनी चड आल्या भुरग्यांची सेवा करूंक समेस्तांक सर्वेस्पर देव उत्तेजन करून दी म्हणून समेस्ता लागीं म्हजें मागणें जावन आसा आनी धन्य देवाक वर्गां दिता. म्हाका अवकाश कर दिल्या पदऱ्या बाग आनी तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू फादर.